गिरडोळे पंचायत वाठारात एका अज्ञात व्यक्तीन बेकायदेशीर दोंगर कापणी करून प्लॉटिंग आणि रस्तो केल्ल्याचे उक्ताडार आयला। गिरडोळे पंचायतीन ह्या विरोधात TCP, उपजिल्लोधिकारी आणि पुलिशेक कागाळ केली। या उपरांत मामलेदारा कडल्यान पंचायतीकूच हाचेर कारवाय करपाक सांगले। गिरडोळे पंचायत ह्या बेकायदेशीर विरोधात कागाळ करीत आसा, मात सरकार तशेंच TCP आमकां योग्य सहकार्य करिना अशें गिरडोळे पंचायतीचे पंच सदस्य आणि सरपंचाचे म्हणणे। परमिशन कोणा दिलं ना आणि आम TCP लेटर केल्या, डेप्युटी कलेक्टरा लेटर केल्या आणि पुलिसां लेटर केल्या। सो TCP गे आम कायल ना, बट डेप्युटी कलेक्टरान मामलेदारा लेटर करून ती लेटर आम केल्या एक्शन घे मग। आयज न्ही काल आनी पयर हिंग शेवळ घाल माती केल्या, कित्याक तेज्या पयलीं आम येयल्ली न्ही, सो हिंग कांय जालो नासलोलें, बट कालच्या आनी पयरचे पळय कित केलां तें कोण येता सगळी माती काडीच तिचो हिंग बिंग आयले ती तुमकां दिसती पडटले। मॉर्निंग दिको आसलो खंय JCP, बट आतां ना। सो आता कित करपाक केला तुमी? हांव म्हणे आतां TCP पोतून हें कोतली, इवन फ्लायिंग स्क्वॉड आम फोन केलोलो, TCP पोतून रिमांडर दितली आतां। म्हाका दूख दिसता, कित्याक हिंगा जायती जनावरां आहाय, सो हिंगा आतां कितलें डिस्ट्रॅक्शन जालां सगळें। आतां हिंग आतां आमी उलयता आसतना कॉल रोडले दिसा कॉल एक्चुअली रोड नाय, कॉल रोडटाले आनी हांवें चोयल्या ते भाशेन हिंगा रॅबिट्स आहाय आनी जायती बर्ड्स आहाय डिफरंट। ते आमगे विलेज सकॉल मेळना, दोंगराचे दुसरी बर्ड्स दिसती पडटाय, ती आतां खूंय वयतली। आतां चोल इतू डिस्ट्रॅक्शन जायता, TCP एक्शन घेयना। आमी लोक मागीर आमचे एलिगेशन घाता पंचांचे, कित्याक आमी तेंको घेवन हाताय, आमकां तेंको कांय गेल ना आनी आमी तेंका एंटरटेनूय कोन्नाय, कित्याक त्या वयले आमकां फोन पुलिसां फोन केल्यार पुलीस काटाय आनी कोणाक TCP वो फ्लायिंग स्क्वॉडा फोन केले जाल्यार ते काटाय मुज नांव सांगून दिताय। तेश कोन्न हिंगा कांय सिक्रेसी कांय ना, हिंगा सगळे ट्रान्सपरन्सी कांय सगळे ओपन, कित्याक तुका सांगोत ते रोखडे ते तेंका लायन दिताय, तेका लागून ते हँड इन ग्लव आहाय तेंकोडे। आनी आमचे लायफा एक रिस्क आहा, कित्याक ते आमकां अटॅक करूं सोदता। जायत पाट जालो 150 डिस्ट्रॅक्शन जायता, आमी जायत पाटी स्टॉप करपाक ट्राय केले, म्हळ्यार आमकां गव्हर्मेंटाक कांयच हेल्प ना। तेका लागून मागोत गव्हर्मेंटा कडेन TCP मिनिस्टराक मातशें एक्शन घेवपाचें, कित्याक एश कोन्न डिस्ट्रॅक्शन जायत जाल्यार आमगे आनी गांव उरपाना आनी आमगे गोवाय उरपाना।